जुआंकू केल्लें उगडापण अध्याय 20 1000 वर्सां तेदवान सर्गींत हांव देवदूत देंवून येता तो हांवें पळयलो. ताच्या हातांत पाताळाची चावी आनी व्हड एक सांकळी आसली. ताणें त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या पुरातन सर्पाक धरलो आनी 1000 वर्सांक सांकळीन बांदून घालो. आनी शेकी देवदूतान ताका पाताळाक शेवटिलो आनी पाताळाचे दार धांपून ताचे वयर मोर मारली. 1000 वर्सां पर्यान त्या महासर्पान खंयच्याच जनांगाक आड वाटेक व्हरिनाशें ताणें अशें ताका पिचार केलो. त्या वायद्या उपरांत त्या महासर्पाक थोड्या काळाक सुटका मेळोंक आसा. उपरांत हांवें थोडीं सिंहासनां पळयलीं, न्याय करूंक नेमलेले तांचेर बसलेले. जेजूक साक्ष दिवन देवाचे उतर परगट केल्ले खातीर शीस कापले तांचे आत्मे हांवें पळयले. तांणी ते मनजातीक जावं तिचे मुर्तीक जावं अरदान करूंक नातले. तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कपलार वा हातार घेवंकी तांणी इन्कार केल्ले. ते परत्यान जिवंत उठले आनी क्रिस्ता सवे 1000 वर्सां तांणी राजवडकी चलयली. मेल्ल्यांतले बाकीचे 1000 वर्सां काबार जाता पर्यान जिवंत जावंक नात. हेंच पयलें पुनर्जिवनपण. ह्या पयल्या जिवनपणांत भागीदार जाल्ले ते सक्कड भागी आनी पवित्र सै. दुसऱ्या मरणाक तांचेर अधिकार मेळ्ळो ना. ते देवाचे आनी क्रिस्ताचे याजक जातले आनी ताचे सवे 1000 वर्सां राजवडकी चलयतले. ती 1000 वर्सां सोंपतच सैतानाक बंदेंतलो भायर सोडतले. तेदवान तो पृथ्वेच्या चारांय कुशींनी वचून जनांगाक ठकयतलो आनी गोग आनी मागोगाचे फाटलामेक एकठांय करून झुजाक आयतो जातलो. हे फाटलामेचो संको दर्या वेळेचे रेवे बरी अगणित. ते पृथ्वेचेर विस्तारले आनी देवाचो लोक जमो जाल्ल्या आनी देवाक मोगाचें जाल्ल्या शहराक तांणी वेढो घालो. पूण सर्गींत हांव उजो देवलो आनी तांकां सगळ्यांक भस्मून सोडलें. तांकां फटोवन आड वाटेक व्हेल्ल्या सैतानाक जळत्या गंधकाच्या सरोवरांत उडयलो. ह्याच सरोवरांत ते मनजातीक आनी त्या फटकिऱ्या प्रवाद्याकी उडयल्ली. हांगा दीस रात ससनाच्या ससनाक तांकां क्यास्त भोगूंक आसतली. निमाणी झडटी. उपरांत एक व्हड धवें सिंहासन आनी ताचेर बसोन आसलो ताका हांवें पळयलो. भुमी आनी आकाश ताचे मुखली पळोवन गेलीं आनी नपयस जालीं. मेल्लीं व्हडां आनी ल्हानां सिंहासना हुजीर उबी आसलेलीं हांवें पळयलीं. तेदवां पुस्तकां उगडलीं. शेकी आनी एक पुस्तक उगडलें, हेंच जिवंताचें पुस्तक. तशेंच पुस्तकांनी भरोवन घाल्ल्या मनशांच्या कृत्यां प्रकार मेल्ल्यांची झडटी जाली. दर्यान आपणा सवे आसलेल्या मेल्ल्यांक सोडून दिली. उपरांत मोरनान आनी पाताळान आपणा सवे आसलेल्या मेल्ल्यांकी सोडून दिली. हर एकल्याची ताच्या कृत्या प्रकार झडटी जाली. तेदवां मोरनाक आनी पाताळाक काडून उज्याच्या सरोवरांत उडयली. हो उज्याचो सरोवरच दुसरें मोर्न. जांची नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत नात तांकां काडून ह्या उज्याच्या सरोवरांत उडयली. आमेन.